त्या माध्यमांतल्यान जर वचत कित्याक जाल्यार केस निश्चितच गोंयची फावरात जातली. म्हाका एक गजाल सांगात, मुद्दाम तुमी कस्तुरी रंगन अहवालाचो उल्लेख केलो म्हणून एके वटेच्यान गोंय सरकार म्हणटा की कस्तुरी रंगन अहवाल आमकां मान्य ना, पश्चिम घाट अहवालय मान्य ना, आनी दुसरे वटेच्यान तोच अहवाल घेता आनी म्हादयचेर थंय आर्ग्युमेंट घालता. हे फाल्यां फली नरिमना सारको हुशार वकील ही डिस्क्रिपन्सी दाखोवन आमचोच डाव आमचेरूच येवपाक शकना. तशें करपाक शकतात ते. म्हणून आमी जे आसा आमची लढाई जर आसा त्याच्या खातीर आमी काही ज्यो भुमिका घेतलेल्यो आसा ते जे कस्तुरी रंगन किंवा डॉक्टर माधव गाडगे हे पिशे लोक ना, तेंच्यांनी सगळे पळयलेले आसा आनी आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे शास्त्रज्ञ ग्राउंड रियलिटी तांकां खबर आसा. काही ज्यो बाबती आसा तेतून सरकार खूप परिवर्तन करून भूमिका आसा ती शिथील करूंक शकता. पूण कस्तुरी रंगनाचो अहवाल किंवा गाडगेचो अहवाल पूर्णपणे जर फेटाळून उडयलो जाल्यार तेतून आमीच गोंयच्यान येतले, आमचीच नुकसान जातली. म्हणून एके वाटेन हो अहवाल गोंयच्या संदर्भान लागू करप ना आनी मागीर तो कर्नाटकाच्या गोंय सरकारान तशी म्हणजे कस्तुरी रंगनाचो मुद्दो जो आसा तो मांडूंक ना. हांव म्हणटा की कस्तुरी रंगनाचो मुद्दो जर मांडीत गोंय सरकार आनी आपलो निश्चित केस फावरात जातली, निश्चित केस फावरात जातली. दुसरो जो इश्यू आसा राजन बाब तो म्हळ्यार मायनिंगाची जजमेंट आयल्या. सुप्रीम कोर्ट सांगता की 20 मिलियन टनाची कॅपिंग 2007 उपरांतची जितल्यो ऑपरेशनल लीज आशिल्ली तातूंत सगळींच मायनिंग लिजां सुप्रीम कोर्टान इल्लिगल थारायल्यात. 20 मिलियन टन सुरू कर म्हणून सांगलां, पण प्रत्यक्षात जो पर्यंत परत लीज दिनात सगळी प्रक्रिया पुराय करून तो मेरेन मायनिंग स्टार्ट जावपाक शकना. तुम्ही या निर्णया कडेन कशें पळयता? हांव हो निर्णय जो आसा हो आमच्या देशाच्या कायद्याचो विजय जाला असो म्हणटा. कित्याक तर आतां आमी लक्षांत दवरपाक की आतां जो म्हयनो आसा एप्रील आसा, मे जालो, एकूच म्हयनो उरलेलो आसा आनी मागीर पावसाचे म्हयने आसा 4 म्हयने. हे 4 आनी 5 म्हयन्यान ही जी प्रक्रिया आसा सरकाराक इच्छा आसा जाल्यार व्यवस्थितपणान ह्यो ज्यो लिजीस आसा त्यो लिगल करपाची प्रक्रिया आसा सरकार सुरू करूंक शकता. सरकाराक ना बेकायदेशीरपणान जर चलोवपाचें आसा जाल्यार तें तशाच पद्दतीन चलोवपाक शकता. म्हणजे आमी सरकारान ठरोवपाक जाय की आमी ह्या निर्णयाचो कशा रितीन स्वागत करताले आनी कशा रितीन फुडें वयताले. कित्याक जे बेकायदेशीर गजाल आसा ही कायदेशीर जावपाक जाय आनी कायदेशीर जाल्या उपरांत तो वेवसाय फुडें वचपाक जाय. म्हाका एक गजाल 20 मिलियन टनाचेर आयला, म्हणजे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1/3 जितलो जातालो ताच्या की 1/3 येवन आतां रावला. हे 1/3 भितर कारण मायनिंग डिपेंडंट्स आसा एनवायरमेंटलिस्टाची राग भरपूर आहा की एनवायरमेंटलिस्टांनी चड ताणून धरले म्हणून इतली परिस्थिती आयली. त्या मायनिंग डिपेंडंटा तुमी कितें सांगतले? कारण एक गजाल क्लियर जाली की 1/3 बिझनेस सुरू जावपाक शकता. सो उरिल्ली जे 2 वाटे आसात तातूंत भितर तांची ज्यो ट्रिपी आसताले किंवा बार्जीचे जे हे आसताले भयंकर परिणाम जातलो, आर्थीक परिणाम जातलो. तांकां तुमी कितें सांगतले? हांव तर म्हणन की जर कायदो जर आमकां जाय जाल्यार आमकां हे पाळचें पडटलें, ना जाल्यार केओस जो आसा तो केओस जातलो. जेन्ना एक सिस्टम आसा ती सिस्टम जर जाग्यार घालताले जाल्यार आमकां त्या सिस्टमान जे कितें नियम घालून दिल्ले आसा ते पाळपाक जाय. आनी पाळपाचें जर ना जाल्यार मागीर ही अशी परिस्थिती कायम उरतली आनी जे लोक ह्या वेवसायाचेर अवलंबून आसा तेंच्यांनी 2 वर्सां म्हणजे कशा पद्दतीन जगलेले आसा तांकां कळलेलें आसा आतां म्हणजे परिस्थिती कितकी भयानक आसा. आमी जर कायदे पाळूंक ना जाल्यार 2 वर्सां हो धंदो बंद पडूंक शकता ही तेची जाणीव जाल्ली आसा. आनी म्हाका तर खात्री आसा की गोंयान जे लोक आसा तांकां ह्या वास्तवाची कल्पना येयल्ली आसा आनी ते हो जो निर्णय आसा तो स्विकारून जाणी ऑलरेडी इन्व्हेस्टमेंट केल्या. ते मागीर ट्रकवाले जावं किंवा बार्जीवाले जावं ह्या कितें व्हडली बिझनेसमॅन न्ही, नॉर्मल बिझनेसमॅन. आनी तातूंत भितर त्या वेळार सरकाराचें एक धोरण आशिल्लें, सरकार कांय गजाली अलाव करतालो, हें पळोवन तांणी इन्व्हेस्टमेंट केली. आज तांचें भवितव्य कितें? तुमी म्हणटात की आतां जालें, आतां तुमचे बद्दल चिंतप ना. हांव तर म्हणन की आतां जे म्हणजे अशें इन्व्हेस्टमेंट लोकांनी जे केल्ले आसा, गुंतवणूक केल्ली आसा, तेंच्यांनी आपलो म्हणजे आतां दुसरो पर्याय जो आसा हे पर्याय निर्माण करचो पडटलो. तुमी क्लियरली सांगतात की लोकांनी आतां दुसरो पर्याय सोदपाकूच जाय. कित्याक पर्याय ना, आणखी पर्याय ना. आनी एक ल्हान राज्य आसा, हांव म्हणना की महाराष्ट्र तुमी पळयात प्रचंड मोठो आसा, कर्नाटक पळयात भूमी खूप व्हडली आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान एक ल्हान राज्य आसा आनी ते ल्हान राज्याचें जर अस्तित्व आमकां तिगोवन दवरतले आनी एका वाटेन आमी ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणटा, एका वाटेन तुमी पळयल्या 25 किलोची गारा पडोंक शकता ह्या देशान. ही सगळ्यो खुणा ज्यो आसा ते क्लायमेट चेंज जाता हेची खुणा आसा. आनी आमी जाणपाक जाय की आमचें राज्य आसा हें अरबी समुद्राचेर आसा. आमी खणत एके वाटेन अरबी समुद्रार वयताले आनी ते सायडीन वेस्टर्न घाटान वयताले. दोनूय कडेन आमकां निसर्गान
परमेश्वरान हांव म्हणटा हें अठ्ठळे निर्माण केल्लें आसा. अरे खणत खणत खंय पर्यंत वयताले, कितले खणटाले. म्हणजे ती गजाल जी आसा ती त्या हेच्या भशेन जातली. म्हणजे आमी सोन्याची तांती आमी मेळटा, एक एक तांती जे मेळटा, एक एक तांती खाल्ल्या उपरांतूच आमकां समाधान मेळटालें. सगळ्यांक सुखा समाधान. जे लोक आतां डिपेंडंट आसात, जे लोकांनी इन्व्हेस्टमेंट केल्ली, तांणी आतां निश्चितपणान दुसरो पर्याय सोदपाकूच जाय. परत ह्या उद्देगाचेर आमी तशेंच अवलंबून रावतले, परत ह्या उद्देगांतल्यान आमी तितलेंच जोडटले, ही अपेक्षा बाळगुवपूच न्ही. ना, अजिबात आतां ते शक्यच ना. कारण आतां तुमी पळयात की एके वाटेन इको सेन्सिटीव झोन आसा, त्याचो नियम आसा, त्याच्या अंडर कितल्योश्यो 100 मायनी वयतल्यो. म्हणजे त्या हितून म्हणजे जे रिचेस्ट जे आयर्न ओर आसा गोंयचे ते सगळे जंगलान आसा. आता लॉक जावन उरतले म्हणटा. हय, ते लॉक जावन उरताले, ते लॉक करचेच पडटाले. कित्याक आमकां जर उदक जाय, आमकां मिनरल वॉटर, आमी आतां बॉटल पियेता, पयशेकार बॉटल पिवंक शकता, पूण सर्वसामान्यांक हे मिनरल वॉटर इतली वर्सां पयशे आसले, तें उदक जर सांबाळून दवरताले काय आमकां सावली फॅशन परिस्थिती करून घेवपाची आसा. म्हणजे मॅंगनीजचें प्रमाण जें आसा तें सावलीच्या पाण्यान वाडलेलें आसा, कित्याक त्याच्या सभोवताली जवळ जवळ 15 खाणी आसा. म्हणजे अशें जर आमी चिंतीन की आमी कसल्या गजालीक प्राधान्य दिवपाक जाय, आमकां उदक जाय की आमकां ऑक्सिजन जाय, की आमी भरपूर पयशे घेताले आनी भरपूर कितें तरी. सांगात राजेंद्र की आमचे कडेन जेन्ना ते लोक इतले अवलंबून आशिल्ले, तांचे खातीर पर्याय कांय तयार केलो ना, तांचे खातीर ऑल्टरनेट इकॉनॉमी तयार केली ना, आनी अशी परिस्थिती भितर हो निर्णय आयला. डोंट यू थिंक खंय तरी एक प्रशासनाची जबाबदारी आशिल्ली आनी त्याच बरोबर एनवायरमेंटलिस्टांची एक भूमिका आसपाक जाय आशिल्ली की बाबा ह्या लोकांचें कितें जातलें, हाजो विचार करनासतना ह्यो सगळ्यो गजाली घडल्यात. हांव तर म्हणन की ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकार जे आसा, सरकारान ज्या पद्दतीन भूमिका घेवपाक जाय ती भूमिका घेवंक ना. आनी जे लोक जे आसले 2 वर्सां सारके तळमळटाले, त्या लोकांक जर व्यवस्थितपणान सरकारान एक कार्यक्रम दिलो, कृती कार्यक्रम दिल्लो, जाल्यार निश्चितपणान खंय तरी परिवर्तन जातलें आसलें. लोकांक सुद्दां दिसतालें आसलें की बाबा आमी आतां ह्या वेवसायाचेर जास्त अवलंबून रावप ना, आमी एक समर्थ पर्याय सोदूंक शकता. म्हणजे ऑर्गेनिक फार्मिंगा सारको पर्याय आसा तो करपाक येता, दुग्ध व्यवसाय आसा. त्यानंतर तुम्ही म्हणटात की सरकारान फाटले जी एक 18 म्हयन्याचो काळ आशिल्लो जेन्ना मायनिंग बंद आशिल्लें, तो काळ हे ऑल्टरनेटिव्ह तयार करपाक खर्च करपाक जाय आशिल्लो. निश्चितपणान करपाक जाय आसलो. तो ज्या पद्दतीन करपाक जाय आसलो तसो करूंक ना. आनी कितें जाल्लें आसा की मुख्यमंत्री आपल्या तकलेचेर खूब अशे भार घेवन वागतात आनी ताका लागून ह्यो अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. म्हणजे आमी जर ठरयलें की ह्या लोकांक आमी काम दिताले, ह्या लोकांक आमी पर्याय दिताले, जाल्यार त्या पद्दतीन तो पर्याय सोदपाक जाय. सरकाराक पूर्णपणे खबर आसली की हो कॅब आसा तो येतलो, हे नियंत्रण आसा ते येतले, म्हणून सरकारची भूमिका आसली की तेंच्यांनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे जेन्ना कर्नाटका सारक्या येद्या राज्याक बेल्लारीच्या हितून ते सारके मुस्क्यो बांदूंक शकता, जाल्यार मागीर आमकांय तशेंच जातलें. हे तुमी कितें म्हणटात? सरकाराक पुराय कल्पना आशिल्ली की कॅपिंग येतलें, सरकाराक पुराय कल्पना आशिल्ली की लिजीस कॅन्सल जातली, आनी हे सगळें सरकाराक खबर आसतना सुद्दां सरकारान लोकांक आशेचेर दवरलें आनी लोकांक खंय तरी एक आपल्या खातीर पर्याय सोदपा खातीर प्रवृत्त केलें ना. ही तुमी डायरेक्टली तो पर्याय जो आसा तो पर्याय दिवपा खातीर आतां सरकारान निदान आतां तरी सुरवात करपाक जाय. तो पर्याय जर दिवंक ना जाल्यार मागीर इतली अशांतता आनी इतली भयानक परिस्थिती निर्माण जातली की लोक जे आसा म्हणजे त्या लोकांक अशा प्रकारचे दिसता की सरकार म्हणटा खाण वेवसाय सुरू जातलो, तो गतीन सुरू जातलो किंवा पयलीं सारको सुरू जातलो, अशें जर तुमी आशा दाखयत रावले तें आतां कशें शक्य आसा? कायद्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान ते शक्यच ना. इतली वर्सां कितें जातलें पळय, तो विशय सर्वोच्च न्यायालया कडेन वचोंक नासलो किंवा त्या यंत्रणे कडेन वचोंक नासलो. आयज सगळ्या यंत्रणे कडल्यान जस्टीस शहा पासून मागीर PV जयकृष्णन पासून हेच्या पयलींचे जे सगळे लोक आसले त्या सगळ्या लोकांचे कडल्यान हो विशय गेल्लो आसा आनी तेंच्यांनी सारके व्यवस्थितपणान खंय खंय बेकायदेशीरपणा जाल्लो आसा. आमच्या शांताराम नायकान खासदारान जेन्ना राज्यसभेन प्रश्न विचारलो जयंती नटराजनाक, तेन्नाच्यो ज्यो वन आनी पर्यावरण मंत्रालयाचे मुख्यमंत्री आपले मंत्री आसले तेंकां, तेन्ना तेंच्यांनी स्पश्टपणान लेखी उत्तर दिलें की 2006 ते 2012 ह्या कालखंडान गोंयान 507 बेकायदेशीर खाणीची प्रकरणां उघडकीक येयल्लीं आसा. म्हणजे इतल्या प्रमाणान 507 बेकायदेशीर हे चलोवंक शकता. म्हणजे कितली अधोगती जी आसा ती निर्माण जाली. तुम्ही कितें म्हणटात की आतां जो सुप्रीम कोर्टान निर्णय घेतला तातूंतल्यान सरकाराचो फायदो जातलो, कारण सरकारान सांगलां की ई ऑक्शनिंग जे आसा ते सरकारा कडेन वतले पयशे, आनी इवन सांगलां की जी एक्टिविटी लीज एरियेच्या भायर जाली ती एक्टिविटी जे जे कितें आहा मे बी डम्स आसतले कितें आसतले सगळे सरकारा म्हऱ्या वतले. तुम्ही म्हणटात की सरकाराचो फायदो जाला आनी सरकाराक हातूंतल्यान भरपूर येणावळ मेळपाक शकता. हय,
निश्चितपणान मेळोंक शकता जर प्रामाणीकपणान सगळो जर व्यवहार जायत आणि ई ऑक्शनिंग आणि बाकीचे जे कितें पर्याय तेंच्यांनी म्हणजे जे नियम घालून दिल्ले आसा त्याचो जर सारको अभ्यास करीत जाल्यार कळटा की तांकां आतां कळालें आसा की खंय तरी हे सगळे जे आर्थीक नाडयो जे आसा ते व्यवस्थितपणान जर आमी सुरळीत करताले जाल्यार हे सगळें जावपाक जाय आणि तेंच्यांनी त्या जो आकृतीबंध दिला आसा तो जर व्यवस्थितपणान गोंय सरकार जर पाळीत जाल्यार म्हाका दिसता की राज्याची आर्थीक परिस्थिती सुदारतली हे जे लोक आसा त्या लोकांक जे हे संकट निर्माण जाल्ले आसा तांकां तेतूंतल्यान मुक्तता करपा खातीर सरकारान आर्थीक आदार दिवपाक म्हाका एक गजाल सांगा लास्ट खूब जाण मायनिंग डिपेंडंट एनवायरमेंटलिस्टांची टिका करता हय की एनवायरमेंटलिस्ट कोर्टाक गेले म्हणून ह्या प्रश्नाक पॉलिटिकल सोल्युशन उरलें ना जर हे काँग्रेस आनी बीजेपी मदीं जर एका टेबलाचेर बसून सोडोवपाचें जाल्लें जाल्यार घडये दोनी फुडारी एकठांय येवन एक हातूंतल्यान एक पॉलिटिकल सोल्युशन सगळ्याक विश्वासाक घेवन काडटा आशिल्लें तुमी एनवायरमेंटलिस्ट कोर्टाक गेले आनी म्हणून ही इतली पर्यंत सकल फक्त 20 मिलियन टना पर्यंत येवपाची परिस्थिती आयली ना हे बरोबर आसा कित्याक हांव मान्य करता की एनवायरमेंटलिस्टांनी हो जो विशय आसा तो सातत्यान मांडलो म्हणूनच हो जो निर्णय तुमकां दिसता की तुमी चूक काय केली ना ना अजिबात चूक करूंक ना कारण ही कोणी तरी एका नागरिकान करपाक जाय जेन्ना आमची घटना सांगता की प्रत्येकाचे कर्तव्य आसा आपल्या पर्यावरणाचे परिसंस्थेचे रक्षण करपाचें आनी ते जर आमी करूंक ना जाल्यार मागीर कांय अर्थ ना आतां तो विशय आसा तो डॉक्टर तुमकां दोश दितात ना लोक जे आसा जे कोण बरें कितें काम करताले ताका दोश दिताले आनी हांव म्हणना की प्रत्येकाक ह्या देशान हक्क आसा तेंच्यांनी दोश दिलो म्हणून आमी निरुत्साही जावचे ना आमची भूमिका जी आसा आमी स्पश्टपणान मांडलेली आसा आनी ही भूमिका घेवन आमी फुडें लास्ट म्हाका सांगात तुमी कोणाक दोश दिता हांव जी दोश दिवपाचो म्हाजो जो हे आसा तो म्हणजे ही जी आमची सरकारी यंत्रणा आसा तेकाच हांव दोश दिता की सरकारी यंत्रणेचे कर्तव्य आसता पूण त्या सरकारी यंत्रणेक आमच्या मंत्र्यांनी फक्त वापरून घेतलेले आसा तुम्ही डायरेक्टोरेट ऑफ मायन्स पळयात इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स पळयात किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा गेल्या जवळ जवळ 10 वर्सां तेंच्यांनी अक्षरशः नाचानाची केल्ली आसा प्रत्येक जो आमचो एडिशनल प्रिंसिपल कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आसा तेका कांय वेळार काम करपाक मेळना जाय आनी आतां सुद्दां कांय अधिकारी आसा तांकां जर स्वतंत्र रित्या आनी लोकशाहीची मूल्य आसा ती जर धरून काम करपाचें जालें जाल्यार तेंची हकालपट्टी जाता तुमी म्हणटात की बेजिकली जबाबदार सक्सेसिव्ह गव्हर्नमेंट हय पर्यावरणवादी लोकय ना ना सो म्हाका दिसता इतल्याचेर आमी थांबतात 2 म्हत्वाचे निर्णय आशिल्ले दोन्ही महत्वाच्या निर्णयांचेर राजन बाबान खोलायेन भासाभास केल्या विशय मांडला तर तुम्ही आयले आनी इतली बरे विचार मांडले थँक्स अ लॉट पळयत रावत नमस्कार